Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. Thank you for being here. May God bless you and your family. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिठीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, देव जोर आमचे वाटेन आसा, आमचेर आड कोण आसत? आपल्या खाशा पुताक लेगून देवान वाटावूंक ना, पूण आमा सोमेस्तां पासत ताका सोडून दिलो. म्हणटोच ह्या देण्या बराबर सगळे हेर उपकार तो आमकां दितलो हाची आमकां खात्री आसूंक जाय. देवान विंचून काडल्यांत तांचेर कोण तरी गाराणें करीत? देव जर बोगसोणें दिता, कोण तर खास्तीचें फर्मोण मारीत? जेजू क्रिस्त अशें करीत. तो न्हयच आमचे खातीर मेलो, पूण मरणांतलो पुनर्जिवंत जालो आनी देवाच्या उजव्याक उबो रावन आमचे खातीर विनोती करता. म्हणटोच कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगा सोरशिलीं पेल्यान काडटलो? संताप, भूक, विंगलेपण, संकट, धुमाळो, तरवार अशें बरयलोलें आसा. तुजेच पासत आमकां दिसपट्टी वळवळावन मारतात. मारूंक तयार केल्ल्या शेळयांवरी आमकां लेखतात. पूण आमचो मोग केला ताका लागून सगळ्या ह्या वस्तूंनी आमी भारी जैतिवंत. मरण जावं, जिवीत जावं, देवदूत ओ कुंवर जावं, आतां आसा ते ओ फुडें आसतलें तें जावं, सोक्ती जावं, उंचाय ओ खोलाय ओ दुसरी कसलीय रचना जावं, हांच्यान जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या उद्देशी आमकां मेळ्ळा त्या देवाच्या मोगा कडसून आमकां कदींच पेल्यान काडूंक जावचें ना म्हूण म्हाका दुबावूच ना. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुज्या मोगान म्हाका निवार. तुज्या नांवां खातीर सर्वेस्परा म्हजी राखण कर. तूं भलो आनी मोगाळ देखून म्हाका निवार. हांव जालां गरीब आनी दोळदिरो आनी म्हज्या होड्ड्यान काळीज म्हजें कळवळटा. जबाब. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुज्या मोगान म्हाका निवार. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, पाव म्हाका. तूं म्हजो मोग करताय देखून म्हाका निवार. तुजो हात हांगा आसा, तुवेंच हें केलाय म्हूण ती जाणो जावं सर्वेस्परा. जबाब. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुज्या मोगान म्हाका निवार. म्हज्या ओंटांनी सर्वेस्पराक व्हडल्यान दिनवासता. लोकांचे जमाती मदें ताची तुस्त करतलो, कित्याक शिक्षे फर्मोण मारतोल्यांच्या हातांतलो दुर्बळ्याक निवारूंक ताच्या उजव्याक तो उबो. जबाब. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुज्या मोगान म्हाका निवार. उद्गार. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy.
सर्वेस्पराचे नावी येता तो राजा सुदैव जावं. मोहिमा देवाक उंच सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. Soy sorves fora, soy sorves fora, soy, 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 soy. लुका पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. फारिजेवांतले कांय जाण येवन जेजूक सांगूंक लागले, हांगासरलो भायर सोरून वच, तर हेरोद तुजो जीव काडूंक सोदता. आनी ताणें म्हणलें, वचात आनी त्या कोल्याक अशें सांगात, चोत्राय धर, हांव आज आनी फाल्यां देंवचार काडटां आनी पिडा रोग बरो करतां, आनी तिसऱ्या दिसा म्हजो शेवट जोडटलो. तरी पूण आज, फाल्यां आनी परवां हांवें चलत रावूंक जाय. तर जेरुजाल्या भायर मोरूंक एका प्रवाद्याक पुटवना. जेरुजाल्या, जेरुजाल्या, तूं प्रवाद्यांक जिवेशी मारताय आनी तुजे थंय धाडलोल्यांक फातरायताय. कोंबी आपल्या पाकोट्यान तोळा पिलांक एकठांय करता तशें कितले पावटी म्हूण तुज्या भुरग्यां बाळांक एकठांय करूंक हांवें सोदलें, पूण तें तुका नाका जालें. चोत्राय धर, तुमचें घर पाड जातोलें, तुमकां उरतोलें, सर्वेस्पराच्या नांवान येता तो सोदैव, अशें तुमी म्हणचो वेळ येसोर तुमी म्हाका आनीक पळोवची नात म्हूण हांव तुमकां सांगतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ, देव जर आमचे वाटेन आसा, आमचेर आड कोण आसोत. रोमकारांक पत्र 8:31. सुटकेच्या पुस्तकांत वाचता, मोइजेस अमालेकितांकडे लढाई करूंक भायर सरतालो तेन्ना देव तांच्या सांगाता आसतालो. आनी जेन्ना मोइजेस आपले हात उबारून धरतालो तेन्ना इस्रायल जिखतालो. देव मोइजेसा वाटेन झुजतालो देखून कोणाच्यान ताचे आड जैत व्हरूंक घोडो नासलें. भाग्यवंत पावलू रोमकारांक बरोवन म्हणटा, देव जर आमचे वाटेन आसा, आमचेर आड कोण आसोत. आमच्या जिवितांत उपद्रे, कोश्ट आमी अनुभवता तेन्ना आमी निराशी जाता. असल्या वेळार देव आमकां सांडिना, पूण तो ओदीक आमच्या सांगाता आसता. हें सोत आमी भरवशान मांडून घेवंक फावो. जेन्ना देव आमच्या वाटेन आसता, कसलीच वायट पदवी आमचेर आड झुजोंक शकना. ऑक्टोबराचो म्हयनो रुजाय सायबिणीक भेटयलोलो म्हयनो. आंकवार मारयेन आपल्या पुराय जिवितांत देवाचें आसणें अनुभवलें. देवाचेर आपलो पूर्ण विस्वास आनी भावार्थ दवरलो. आंकवार मारयेची देख घेवन आमी आमच्या जिवितांत देवाचें आसणें भोगूंक आनी आमचो थीर भावार्थ देवाचेरूच दवरूंक गरज. तेर्साच्या मागण्या वरवीं वायटाचेर झुजोंक आमकां बळ आनी शक्ती मेळटा. बापा, तेर्सा मागण्याचे शक्तीन दुसऱ्यांक सेवे वरवीं देवाचें आसणें आमी जावंक, दुसऱ्याच्या जिवितांत बरें तें करूंक आमकां तुजे मागण्याच्या मोगान भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe.
देव बरें करूं.